गोंयच्या म्हज्या गोंयकार भावांनो आनी भयणांनो, आज आमी नुवें मतदारसंघांतल्या लोतोली ह्या गांवांत आसा. तुमकां दिश्टी पडटा कशे भाशेन हें हिल कटींग जालां. हें हिल कटींग करून तेणी माती रस्त्याक वापरल्या कित्याक वापरल्या तें आमकां खबर ना, बट हें हिल कटींग दिश्टी पडटा तुमकां. आतां आमच्या दर एका मनशाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा की ज्या ज्या सुवातेर हें हिल कटींग जाता त्या सुवातेर परतून झाडां प्लांट करपाची गरज आसा. हें हिल कटींग जावच्या पयलीं तुमकां दिश्टी पडटा आसतलें ही सायडीच्यान गुणे त्या सायडीन गुणे हें सगळें रान. आमची गोंयकारांची गिरेस्तकाय, हे दोंगर आमची गिरेस्तकाय. कशे भाशेन हे दोंगराचे दोंगर हे कातरले तेजे आमी माती घडये आमकां गरजेच्या हेका वापरले आसतली, पूण ह्या सुवातेर नव्यान आमी झाडां रोवपाची गरज आसा. झाडां फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां की दिसाक आमच्या गोंयांत ह्या कोरोना दुयेंसाक लागून आनी ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून कांय न्हू म्हळ्यार 75 पासून 75 पासून आमचे भाव भयणी ह्या दुयेंसान ह्या पिडेन मेले. मरपा फाटलें कारण म्हळ्यार ऑक्सिजनाचो उणाव. आमी नॅचरल ऑक्सिजन आमकां गरज आसा आनी हो नॅचरल ऑक्सिजन जर आमकां मेळटलो ज्या ज्या सुवातेर हिल कटींग जालां त्या सुवातेर आमच्यांनी आतां कांयच करूंक जायना, पूण एकूच काम करूंक जाता. ह्या सुवातेचेर आमी ट्री प्लांटेशन करूंक जाता, झाडां रोवपाक जाता, जी झाडां आमकां नव्यान ऑक्सिजन दितली. हांव सुरवातेकूच तुमकां सांगूंक सोदतां की ह्या वर्साक आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चड करून आमकां सावथ गोवाची हांव गजाल करतां, जावं नितुल्ले फॉरेस्टान आमकां जायतो आदार केला. आमकां तरेतरेचीं झाडां दिलीं. तांकांय दिसता की कोणे तरी इनिशिएटीव घेवन ही झाडां रोवपाची गरज आसा आनी आमी ही झाडां रोवपाक जाय. आनी जेन्ना जेन्ना आमी ही झाडां रोयता तेन्ना आमी आमचें सैम सांबाळटा, आमचो गांव सांबाळटा आनी आमी आमचें गोंय गिरेस्त करता. हांव तुमकां दाखोवपाक सोदतां की कशे भाशेन आमचे जे भुरगे आसा रेवल्युशनरी मुवमेंट्साचे आमी आतां नजर मारया की आमचे जे भाव आसात ते कशे भाशेन हे ट्री प्लांटेशन करूंक वावुरता. तुमकां आतां हांव दाखयता की आमच्या भुरग्यांनी आतां काम कॉमर्स केलां आनी अश्यो ज्यो आयसोलेटेड प्लेसी आसा ज्या सुवातेचेर जे आमी गोंय सांबाळपाच्या बदलेक कशे भाशेन ह्या गोंयचो विबाड जाता. तुमकां हांव दाखयतां की गार्बेज, हे टायल्साचे कुडके जावं ह्यो वस्तू ज्या सुवातेर कोण पावना ह्या सुवातेर ते हाडून उडयता. ह्यो ज्यो वस्तू ही पळय, ही एक टीव्ही आहा ती हाडून उडयल्या, हे प्लास्टीक आहा आनीक हें सगळें पावसाक व्हांवोन सकयल वयता आनी बरी जमीन आहा ती पिड्यार जाता. ही पळय, ही उदक वचपाची वाट, हे वाटेन ही जी गार्बेज डंप केल्या ही सगळी हे सायडीच्यान देंवोन वयतली आनीक ही हे सायडीच्यान देंवोन गेली काय ना हेजो इफेक्ट हे वॉटर पोल्युशन जाता, उदकाचो विबाड जाता. हें उदक पावसाचें खंय तरी न्हंयक वयता आनीक न्हंयची जी पातळी आहा, न्हंयची जी डेप्थ आसा, हे नाका त्यो वस्तू वचोन, हे प्लास्टीक वचोन जावं ज्यो झरी ह्या उदकांत आसता, ह्या न्हंयक आसता,
ह्यो झरींचेर तेजो इफेक्ट जाता आनी तें बंद पडटा. तो झरो जो आसा तो तेजो पावर उणो जाता. आतां आमचे भुरगे हे पळय हे तेणी फोंड मारल्या, तांकां कोण कांयच फारीक करना. आपल्या गोंयच्या हुस्क्यान आनी गोंयच्या मोगान हे भुरगे फुडें सरता आनीक हो वावर मुखार वता. आतां हे इनिशिएटिव्हाक हात मारलो आमच्या मदें अरविंद डिकोस्टा आसा. अरविंद बाब, हे ट्री प्लांटेशनाचेर तुजें मत कितें? आयज तुमी चोयलां आसतलें जसो गोवमेंटान आतां शील काटींग केलां, तांकां सगळीं झाडां कातून उडयल्यां, सो ती आमकां ती पोतून लावपाक जाय. सो आयज आमी सगळे भुरगे आजी टीम फ्रॉम लोतोली लोतोली पंचायत एकठांय जाल्ल्यात आनी आयज लोतोली आमी हीं झाडां लायतल्यात. आतां उणें म्हणल्यार आमी एक 10,000 कोण झाडां लायल्या ऑल ओवर गोवा अंडर ग्रीन गोवा एंड बाय आजी टीम इन डिफरंट प्लेसीस इन डिफरंट विलेजीस. सो हेच मुखार आमी बी कंटिन्यू करतले. ते भाशेन आमी मागता जेन्ना आमी म्हणटात एक झाड कातोलें जाल्यार तिंगा 10 झाडां लावपाक जाय. सो ते भाशेन आमी मागता तुमी इनिशिएटीव घेवची आनी एक झाड लावचें. एटलिस्ट ती आमी गव्हर्मेंटान कातोली म्हणून जायना, पूण आमी एटलिस्ट ती लायली जाल्यार ती व्हडली जातली, जी आमच्या भुरग्यांक आमच्या फुडकेची पिळगेक बऱ्याक पडटली. ही जमीन घट, ह्या जमनीर पिकास पासून धड लागना, तरी पूण आमचे भुरगे वावुरता की हीं झाडां. हितून भितर गुलमोहराचें झाड दिश्टी पडटा, नोनी आहा, मागीर आंतेराचीं झाडां आहा, बदाम आहा, चिंचो आहा. ह्यो वेगवेगळे तरेचीं झाडां ह्या सुवातेचेर रोयता की कोणाकय हे सुवातेर पावलो जाल्यार हीं झाडां व्हड जातच विसव घेवपाक मेळटलो. आनीक फाल्यां फळां जालीं न्हू जाल्यारूय तुमकां खावपाक मेळटलीं. एंड्रियन शिकितो तो पासून हो फोंड मारूंक वावुरता. तुमी पळयलां आसतलें. दर एका गोंयकाराच्या काळजांत हो गोंयचो मोग आसपाची गरज आसा आनी ह्याच मोगान दर एकलो मनीस मुखार येता. ब्रुनो, आमचे मदें ब्रुनो आहा. ब्रुनो, हे भाशेन समज दर एका गोंयकारान इनिशिएटीव घेयत जाल्यार आमचें गोंय आमी बरे भाशेन सांबाळूंक शकतले. हय जातलें, पूण सगल्यांनी बारबर येवन फास्ट करपा जाय. सारकी डिस्ट्रॉय जालें म्हणटरी मागीर करून फायदो ना. आतां उरलां तें हिंगाच्यान जरी तर सगल्यांनी थोडें थोडें करून कॉमेस केलें जाल्यार डिस्ट्रॉय जावपा ना. आतां सद्या ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय जाला गोंयांत. हांव मागतां आमचे कितलेशे यूथ जे आयचे तरणाटे, आमी म्हणटा की आयचो तरणाटो आमचो फुडार, आनीक आमकां दिश्टी पडटा की कशे भाशेन आमी फकत ह्या सोऱ्याच्या नादाक फाटले आमचे जे राजकारणी आसले तेणी थोडे भोव आमच्या भुरग्यांक पिड्यार केले. आनी हें सोबीत सुंदर जें आमचें गोंय आसा त्या सुवातेर ह्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो अशे पद्दतीन जी आमचें पर्यावरण आमी विबाडटात. आमच्या दर एका भुरग्याची तितलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा की तेणी बरे भाशेन आमचें पर्यावरण सांबाळपाक जाय. एके सायडीन थोडे तरणाटे आमचें पर्यावरण सांबाळूंक वावुरता. जे तरणाट्यांनी काल पासून कितें केलां हें आमी कुशीक दवरून ह्या फुडें तरी आमचें जें सोबीत सुंदर जें गोंय उरलां तें गोंय तरी सांबाळपाची गरज आसा. प्लास्टीक
हे बायो एका बरी भाशेची बरी फुलां जाता. तुम्ही पळयला आसतले मडगांव SPDA मार्केट आहा तेज्या सायडीक असलीं झाडां रोयल्या आनी तांकां बरीं फुलां जाता. तर ही फुलांची झाडां आमी सगळे तरेची मिक्स झाडां आमकां खास करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मडगांव आनीक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नेतुर्ले हेणी आमकां ही झाडां दिल्या आनी ती बरे भाशेन आमी रोवपाचो प्रयत्न करता. पूण जे लोक जी गार्बेज हाडून रस्त्याच्या सायडीक उडयता तांकांय हांव दाखोवपाक सोदतां की कशे पद्दतीन तेणी ह्यो पोटल्यो हाडून उडयल्या आनी तेंची गार्बेज उडोवन तेणी हें सोबीत सुंदर गोंय हें पिड्यार करपाचो प्रयत्न केला. जरी हे आमचे गोंयकार नासले कोणीय तरी भायले जे मायग्रंट आहात तांकां समज कोणें भाड्याक दवरल्या जाल्यार तेणी तांकां गायड करपाची गरज आसा की बाबांनो तुमकां आमी रावपाक दिलां, तुमची जी गार्बेज आहा ती बरे भाशेन डिस्पोज करा. ज्या सुवातेर आमचे गोंयकार भाव डिस्पोज करतात त्याच सुवातेर तुमी डिस्पोज करा, जेणे करून आमचें पर्यावरण आमी सांबाळपाक शकतले, पर्यावरण आमी राखोंक शकतले. आमकां आमचें पर्यावरण आमी सांबाळलें जाय. जरी तर आमचें पर्यावरण बरें उरलें जाल्यार आमकां ही दुयेंस पिडा जावपाची ना. पळय हे टायल्साचे कुडके हे जमनी भितर डिस्पोज जायना. आमचो तो भाव तो ह्यो बाटल्यो एकठांय करता, हें प्लास्टीक एकठांय करता. आमी ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह करता आसतनाच हें दुसऱ्या तरणाट्यांनी उडयल्लें वो आमचो तरणाटो भाव तें एकठांय करता. ही आमची परिस्थिती. तुम्ही पळयला आसतल्यो ह्यो कितल्यो बाटल्यो आहात ह्यो. जेन्ना आमचे रेव्होल्युशनरी भाव दुसरे सुवातेर भोंवता आसतना आमी फकत आमकां जाय तें पळयना, पूण आमच्या गोंयच्या पासत कितें आमकां गरज आहा ती आमी सांबाळपाचो प्रयत्न करता. तें आमी बरे भाशेन तेजेर वाट काडपाचो प्रयत्न करता. हे सुवातेर हें तुमकां दिसता तें पेरीचें झाड जें आतांच प्लांट केलां. दुसरें आमी एक मेडिसिनल प्लांट नोनी ह्या सुवातेर नोनीचें एक झाड रोयलां. मातसो मुखार वयता तुमकां बदामाचें झाड दिसतलें. हें मुखार नोनीचें झाड. समजता तुमी तुमच्यांनी जाता ते भाशेन झाडां तुमी रोवचीं आनी आमचें हें गोंय सांबाळचें.